देव दामोदराक नाल दवरून भाजपाची दक्षिण गोयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन दक्षिण गोंयांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केली। बुधवारा दीसभर दाबोळे आणि वास्को मतदारसंघात भोंवडी करतले, तशेंच बेरेस्तारा, फोंडा आणि शिरोडा मतदारसंघात प्रचार करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। प्रचार आजच्यान सुरू केलो वास्को मतदारसंघात संपूर्ण दिवसभर। आज सकाळी ते आयले, सकाळपासून आता दामोदराचे दर्शन घेवन प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा। हाच्या नंतर मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात ते सांजे 4:30 5:30 पर्यंत ती ह्या मतदारसंघात आसतली आणि मागीर सांजी 5:30 नंतर दाबोळी मतदारसंघात। त्यामुळे आज दोन मतदारसंघ दाबोळी आणि वास्को, फाल्यां मागीर फोंडा आणि शिरोडा, आणि त्यामुळे 5 एप्रिल पर्यंत आम्ही संपूर्ण 20 मतदारसंघा भितर तिचो दौरो जातलो। त्या दौऱ्या दरम्यान आम्ही प्रामुख्यान आमच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे बरोबर तिची मिटींग आसतली, सगळ्यांनी तिचें इंट्रोडक्शन आणि परत मागीर नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं आनी जो दौरो जातलो 2 वेळार, ते दौरे लोकांक मेळप, पब्लीक वगैरे हे सगळे आसतले। आणि त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोंय दक्षिण गोंया भितर ही संपूर्ण हाचे भितर म्हणजे आज त्याच्या बरोबर हांव आसा, आमचे आमदार आसात, आमचे सुवर्णा टेंडुलकर आमची ह्या दक्षिण गोंयची जिल्हाध्यक्ष आणि सगळे आमचे प्रमुख सगळे कार्यकर्ते आज आसात। पयलीं तुमकां शिगम्याची हुलुलीत परबी। आज आमी दामबाबाचे आशिर्वाद दर्शन घेवपाक आयल्या आनी हांव दामबाबाक हें मागतां की सगळ्या गोंयकारांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें, सगळ्यांचें देव बरें करूं। जय गोवा, जय भारत।